आमकां थोडे फावटी देवा थंय मोगू वाळोवन येता, बारी मोग, आज बरें मागणें करया म्हण जाता, मिसा खेळा म्हण जाता, सगळें बरें. त्या दीस सांता बरी, थोडे फावटी बरें करने बरें कुमसार जाल्या उपरांत आमकां बारी एक फिलींग, तें बरें फिलींग. ताच्या उपरांत आज नाका, फाल्यां या, आज मागणें नाका, परवां कर. आनी हेंच थोडे फावटी आमकां अपायाचें जाता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आतां वांचेला आमी आयकलो, शास्त्री एकलो जेजू लागीं येवन एक सवाल विचारता, जेजू ताका भोव सोबीत जाप दिता. आनी शास्त्री आपणें कितें जेजून सांगलें आपूण समजलां म्हणलें जेजूक दाखोवच्याक जेजून सांगल्या सगळ्या जापीचो सारांश करून तो पाटी जाप दिता. आनी हें आयकलो जेजू मस्तू खुशी जाता, जेजू हें आयकून, ताची जाप आयकून. आनी ताका एक उतर सांगता, एक कॉम्प्लिमेंट दिता जेजू. तूं देवाच्या राजांतावन चड पयस नाय. कितलें सोबीत न्ही. आज जेजू आमकां हांगासर येवन आमकां सांगात जाल्यार तूं देवाच्या राजांतावन चड पयस नाय म्हळ्यार खुशी जायना गे आमकां. कितल्या जाणांक खुशी जाता? व्हेरी गुड. एक 50% लोकांक खुशी जाता. बरें बरें. तेंच जेजू आज तूं देवाच्या राजांतावन चड पयस नाय म्हणच्या की तूं देवाच्या राजा भितरच आसाय म्हूण आमकां सांगात जाल्यार आनी की चड खुशी जाता न्ही. बरें बरें. तुमकां एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार इगर्जें की बाळका जशी इगर भोव सोबीत, थंय सकयल आर्कांतावन पळोवची आनी भितर येवन पळोवची दुसरें न्ही, वेगवेगळे सांगता. एकच रितीन न्ही. आज हांगा इगर्ज भर लोक आसा, थोडी भायर बसल्यान, तांकां थंय तावन भायर बसून मीस आयकोनचें आनी भितर बसून मीस आयकोनचें तातूंत फरक आसा. तशेंच आज आमी देवाच्या राजांतावन चड पयस नासतना आसचें आनी देवाच्या राजा भितर आसचें हें आमी नियाळया. आज जेजूक सवाल विचारन आयिल्लो तो शास्त्री, तो बरो मनीस, बरो जाणार, सारकें समजल्लो, देवशास्त्र ताका बरें कळीत आसलें. आनी ताणें जेजूक दिली जाप सुपर, परफेक्ट, तकलेच्या लेवलार परफेक्ट आसली. पूण तकलेच्या लेवलार तावन इल्ले सकयल काळजाच्या लेवलाक तो कितलो गेल्लो आमकां कळीत ना. पूण हें अंतर इल्लोसो जाल्यारय हांगा तावन हांगा पावोंक ती वाट सुलाभ ना. सांग पुरो, आमच्या आत्मीक जिवितांत हें एक आमचें ग्रेटेस्ट डेंजर आमी म्हणयत, वा चड अपायाचें. आज हांगासर आसची आमी कोणी देवाच्या राजांतावन चड पयस नाव, खंडीत जावन आमी सक्कड देवाच्या राजाक लागीं आसाव. एखाद्या वेळा आमी देवाच्या राजांतावन चड पयस आसले हांव जाल्यार आमी कोणी हांगासर आज येते ना. तुमी जायतीं जाणां मस्त पयस तावन आयल्यात, थोडीं 2-2 बसां 3-3 बसां बदलून. आनी हर एका ब्रेस्तारा कितलोय पावस आसूं दी, वत आसूं दी, दग आसूं दी, धूळ आसूं दी, जाल्यारय तुमी हांगा येतात, इगर्जेक येतात, जेजू लागीं जेजू सांगता तुमचो वेळ करसितात. म्हळ्यार आमी देवाच्या राजांतावन पयस नाव. आमकां उपादेश बऱ्यान कळीत आसात, आमकां जेजूचे ओपारी बऱ्यान कळीत आसात. आतां तुमच्या पैकी कोणाक केवें बऱ्या सामार्याकाराचे ओपार सांग वा वेचीक पुताचे ओपार सांग म्हळ्यार मी खंडीत जावन ताचें बऱ्या रितीन विवरण दितेल्यात, म्हज्याकी बरें दितेल्यात जावंक पुरो. आनी आमकां कितें सारकें, कितें सूख, कितें सत, कितें न्हय तें कळीत आसा. कोणी एकलो क्रिस्तांव आमचे लागीं येवन जेजू विशयान सांग म्हळ्यार जेजू विशयान बरें करून सांगूंक आमकां खंडीत जावंक साध्य आसा. आमकां बोगसाणें दिवंक इल्लें कश्ट जाल्यारय आमी बोक्षितांव, आमचो भावार्थ घट आसा. हें सगळें देवाच्या राजा लागीं आसचेंत. आनी हेंच थोडे फावटी आमकां अपायाचें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी हातूंत तूं हॅप्पी आसाव. पूण आज जेजू आमकां म्हणटा तुवें देवाच्या राजांतावन पयस आसचें न्हय, देवाच्या राजा भितर रिगोंक जाय. तर भितर रिगचें कशें? आयच्या पयल्या वचपान सा पावल आमकां जाप दिता. तो म्हणटा अखेर पर्यंत आमी तीर रावल्या जाल्यार आमी सोम्या सांगता राजवट चलयतले हांव. तिरासाण तुळवें तें गाद आसा न्ही, पार्नागोंजी पिर्नागोंजी म्हणून. आमकां थोडे फावटी
देवा थंय मोगू वाळोन येता, बारी मोग, आज बरें मागणें करया म्हण जाता, मिसा खेळा म्हण जाता, सगळें बरें. त्या दीस हांव सांता बरी थोडे फावटी बरें करलें, बरें कुमसार जाल्या उपरांत आमकां बारी एक फिलींग, तें बरें फिलींग. ताच्या उपरांत आज नाका, फाल्यां या, आज मागणें नाका, परवां करया. थोडे एक अनेक तोळव्यान म्हणटात येरे गावये किरी किरी म्हणून. तशें आमी तिरासाणेंत आमी सुकता. पाऊल म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत, सुवार्ते खातीर पळय म्हजे हात सांकलींनी बांदल्यात, म्हाका दोगदोणी बगूंक मेळटा, म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात, तरी हांव सुवार्ते खातीर तीर रावतां. कोणी कितेंय म्हणो, कोणी खलेंय म्हणो, हांव सुवार्ते खातीर तीर रावतां. एक दीस न्हय, एक म्हयनो न्हय, एक वर्स न्हय, 10 वर्सां न्हय, 20 वर्सां न्हय, बगार अखेर पर्यंत हर एक दीस देवाच्या उतराची समजणी कितें म्हज्या तकलेंत आसा तीच म्हज्या जिणयेची रीत जाता. अशें जाताना आमी देवाच्या राजांत पयस न्हय, देवाच्या राजा भितर सरूंक शकता. आनी एक उतर आयच्या पयल्या वचपांत सान पावल म्हणटा, आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावता. हांगा आमी जायत्या जाणांनी सुकचें, आमी चिंतचें आसा. हांव जर पाताकच नासतना बरो विश्वासी आसल्यार मात्र देव म्हजो मोग करता म्हणून. पूण सान पावलाच्या उतराचो अर्थ कितें म्हळ्यार, आमच्या विश्वासीपणाच्या पयले देवाचें विश्वासीपण येता. आमी तिरासाणेन सुकल्यारय देव तिरासाण सुखाना. आमच्या पातकाक लागून तो आपलें देवपण सांडिना. गॉड डजंट सीज टू एक्झिस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिन्स. त्या देखून सान पावल अनेक कडेन म्हणटा, आमी पातकांत आसतनाच जेजू आमचे खातीर मेलो. जेजून आमकां सांगूं ना, पयलें तूं भाग्यवान जा, बरो जा, ताच्या उपरांत हांव तुका बेसांव दिता, ताच्या उपरांत हांव तुज्या खातीर मरता. न्हय, आमी पातकांत आसतनाच, आमी सुकोवन गेल्ल्या वेळारच जेजू आमचो मोग करता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तिरासाणेंत जेजूच्या राजा भितर आसचें भोव उत्तम, इट इज एन आयडियल. पूण थोडे फावटी आमच्या सैमाक लागून आमी जायते फावटी भायर वेता, पयस वेता. पूण हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार, भायर गेल्यारय सट्ट पयस वचनासतना तक्षणच भितर येवंक, पाटी येवंक, देवाच्या राजा भितर जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी तें प्रयत्न निरंतर जारी दवरूंक जाय. आमी तें प्रयत्न सोडूंक नजो. आमकां आमचेच म्हणलें अस्कत काय आसा, तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक. आमी केदाळे कितेंय पाता करतना आमकां भोगचें आसा, ओ आतां हांव कशें सोम्या मुखार वचूं, आतां हांव कशें ताचे लागीं मागूं. देखून आमी मागणें करचें सोडून इल्ले पयस येता. पाता केल्या उपरांत आमी नीज जावन चड मागचें, चड लागीं येचें. आमी सकड परपेच्युअली सीक आत्मीक जिवितान आमी निरंतरी आमी पिडेस्त. तुमी जायते जाणांक शुगर आसची आसूंक पुरो, शुगर आसाच, पूण आमी ती कंट्रोलां दवरूंक जाय. थोडे फावटी इल्लें शुगर हाय जातना आमी इन्सुलीन काण घेता. तशेंच आमी खेदाळा मागणें करचें रावयता, देवतान पयस व्हरता, तर त्या वेळा आमचें तें सैमीक तें नेचर कितें आसा, तें सैम कितें आसा, पातकाच्या तेवशिनेचें तें चड जाता. ते देखून आमी खेदाळा आमकां भोगता, हांव चड पातक करनासा, चड देवतान पयस वचोन आसा, ते दाळा आमी चड मागाचे. ते दाळा आमी आमचे प्रयत्न दोडत्यान करीचे. आनी ते प्रयत्नांतच सोम्याचो मोग आसा म्हूण आमकां कळटा. तेंच सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सोम्याचो मोग कर. तुजें तें अस्कत खंय आसा जाल्यार सोम्याचो मोग कर. तिरासाण ना जाल्यार सोम्याचो मोग कर, सोम्या लागीं पाटये. आनी ते दाळा सोमी आमकां तूं देवाच्या राजांत पयस न्हय, देवाच्या राजा भितर आसाय म्हूण आमकां कॉम्प्लिमेंट दितलो. आनी हेंच ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.